रुमडामळ पंचायत वाठारात डेंग्यू जावन हालींच एका 5 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयिल्ले। त्या उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां परतून चर्चेचो विशय जावन रावल्यात। ह्या मुद्द्याचेर रुमडामळ पंचायतीच्या ग्रामसभेतय चर्चा जाल्ली। संबंधित बेकायदेशीर बिल्डिंग 2021 पाडपाचो आदेशूय पंचायतीन काडिल्लो, पूण अजूनय ती बिल्डिंग पाडूंक नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। ही बिल्डिंग कित्याक पाडूंक ना ते कळपाक मार्ग ना। बेकायदेशीर बिल्डिंगाक कोणाचा आशीर्वाद आसा काय असो प्रश्न ताणें उपरासला। कोणाचो भुरगो आसूं पण आमचो गांवचो भुरगो, कारण एक कशें आसा मन दुखता 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यून मरप म्हणटकूच खूब वायट दिसता। कारण आमच्या गांवान डेंग्यू आतां 5 वर्साचो भुरगो, आतां म्हाजे एक केस मेळ्ळ्या, हेच्या फुडें भरपूर केसी मेळपाच्यो आसा। कारण आमच्या गांवान इतली इलिगलिटीज वाडल्या, हिसपा भायर इलिगलिटीज वाडल्या। पळोवपाक गेल्यार आतां आमी जे जाग्यार आसा, जो भुरगो आमचो रावतालो हांगा 4 नंबर वार्ड म्हणटा, ह्या 4 नंबर वार्डाचेर हे घर जे आसा ते घर ऑलरेडी इलिगल पयलींच। आनी जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो त्या टायमार हांवें ताका ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली 2021 जेन्ना म्हाजो टर्म लास्ट जेन्ना सोंपपाचो आशिल्लो त्या टायमार ताका ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली। त्या डेमोलिशन नोटीस इश्यू करपाक कारण कितें, 40 स्क्वेअर मिटर घराचेर 2 स्टोरेज बिल्डिंग बांदल्या। त्या भायर कोमुलदाद जो जागो आसा तो कोमुलदाद जागो तेणेन फुल्ली एनक्रोच केला। कोणाच्या बापायचो जागो, स्वताच्या बापायचो जागो काय न्ही, सो कोमुलदाद जागो एनक्रोच करपाक फुल एनक्रोच केला म्हणून ताका डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली। आतां थंय इतली इलिगलिटीज वाडल्या, सायडीन लोकांचो पयलीं म्हणटा 3 स्टोरेज बिल्डिंग जाली जाल्यार रूम्स चड जाले, रूम्सान लोक चड जाले, रूमान लोक चड जाले जाल्यार कचरोय चड जालो। कचरो चड जातकूच तुमी चिंता हो सगळो आतां हो डंपिंग स्पॉट आमचो हांगा हाडला आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी डंप केला। फाटल्यान एक बाय आसा, ते बाय जी नॅचरल रिसोर्स म्हणटा, उदक पिवपा खातीर आमी यूज करता, ती बाय फूल उपाट कचऱ्यान भरल्या। त्या बायन कचरो कितल्या वर्सांनीच तो म्हाजे दिसपान डंप करून खंय उडयला। थंय कसलो कोण मरता, कुसता, जळारी जाता आनी त्या जळारे खातीर हांगा डेंग्यू पसरता। सो म्हाजे दिसपान ह्या पंचायतीन लक्ष घालपाक आशिल्लें, पण पंचायत खरेंच तुमकां सांगू लिस्ट पोजड आनी कांयच बेजबाबदार आमची पंचायतीक कांयच लक्ष ना, फक्त इलिगल प्रमोशन करता। हांव सदांच बोळा मारता, स्टार्टिंगच्यान बोळा मारता की इलिगल एक्टिविटीज आसा, जे कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां तुमी सामकें म्हाज्या जाग्यार हाडपाक जाय। कारण कशें आसा, इलिगल वाडलें म्हणटकूच लोक वाडटा, लोक वाडले म्हणटकूच हांगा कचरो वाडलो म्हणटकूच पुरशेपणां जाता, दुयेंस जाता। जे कोमुलदाद जागे आसा ते एनक्रोच केल्या, थंय इलिगल रूम्स बांदल्या आनी तेजे भाडें तो घेता। म्हटल्यार जवळपास तो म्हयन्याक 1 लाख ते 1.5 लाख रुपया तो आतां कोमुलदाद जाग्याचेर बांदून तो स्वता भाडें जोडटा। कितलो फक्त 40 स्क्वेअर मिटर घर तेका अलॉट जाल्लें, तेणेन टोटल 200 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट घेतला आतां कोमुलदाद धरून। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।